जे सद्गुरू फाउंडेशन हेंच्यांनी जो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो आमचो मुरमाव गोवान जाता बायणा बिचाचेर एक व्हडलो आशिर्वाद स्वामीजीचो जो आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांचेर दिल्लो आसा. कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एका टायमार आमकां स्वताक वायट दिसतालें स्वताक बायणाकार म्हणपाक, आमी बायणा रावता म्हणपाक, कित्याक एक आमचेर एक व्हडलो डाग आसलेलो. बट खंय तरी आमचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर भाई यांच्यांनी फुडाकार घेवन ती एरिया क्लीन केल्या नंतर आयज जे आमी बसलाय रवींद्र भवनात, आयज येदो व्हडलो प्रकल्प हांगा उबो जाल्लो आसा आनी तो डाग वयपाक खूब 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 टायम लागलो. आमी आमदार जाल्या उपरांत प्रयत्न केलो बायणा बिचाचें नांव खंय तरी ट्युरिजम मॅपाचेर वयर हाडपाक लागून, तेज्या लागून जी एक्टिविटीज जावं ते वॉटर स्पोर्ट्स जावं बाकीच्या ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाचे न्यू इयर फंक्शन जावं अशे खुबशी गजाली आमी करपाक लागले हांगा. त्याच प्रमाणे वास्कोचो आमदारूय थंयसर आमची छठ पुजा हेवूय थंय ऑर्गनायज करता. म्हळ्यार अशे तरेन बायणा बिचाचें एक नांव आयज आमी तयार केल्लें आसा आनी आतां आमी बायणा बिचाचेर पळयलें जाल्यार डेली सांजच्या टायमार सकाळच्या भरपूर ट्युरिस्ट येता आनी लोकल्सूय ह्या बायणा बिचाचेर खूब येता. इतलें सांगपाक सोदता जो आमी म्हणटा आमचेर व्हडलो स्वामीजीन उपकार केल्लो आसा हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आनी हो बायणा बिचाचेर धरून जो 9 तारखेक सांजचो 4 जातालो आयतार दीस. आनी म्हाका दिसता हेज्या वयरसून खंय तरी जे आमची बायणा बिचाचें जें नांव जे बदनाम आसलेले खंय तरी स्वामीचे जेन्ना पांय लागतले थंयसर तेज्या बरोबर बाकीचे गोंयचे स्वामी न्हू बाकीचे आमचे भायरचे सुद्दां गोंयच्या भायले सुद्दां स्वामी खूब जाण हांगा येवपाचे तेंचे जेन्ना पावन पांय जेन्ना बायणा बिचार लागतले जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता हे जे पयलींचे जे आसा पळय ते पवित्र जातले. आनी हेज्या लागून हांव आव्हान करता आमचे आख्खे मुरमाड गोंयच्या तालुक्याचे लोक, जसो हांव आसा वास्कोचो आमदार आसा तसोच आमचो दाबोलीचो आमदार मंत्री श्री मोविन गुदिनो सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक लागून सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता त्या दीस जे हिसपान सगळ्यांची तयारी जाल्लेली आसा, जो स्वामीजीन टार्गेट दिल्लो आसा आमकां जो एक 10,000च्या वयर लोक आसचो म्हणून म्हाका दिसता थंयसर 100% 10,000च्या वयर हो बायणा बिचाचेर लोक येतलो. कित्याक सगळे जाण कित्याक आमी जे हिसपान सगळे देवळां कडेन एप्रोच जाल्ले आसा तेंचे कमिटी कडेन सगळे लोकां कडेन जे हे संपादीक भितर आसा सगळे लोक इनवॉल्ड आसा हेंच्या थ्रू म्हाका दिसता हो ग्रँड सक्सेस जातलो. हेचे भितर मातसो दुबाव ना. हो प्रोग्राम लोकांक एक यादगार उरतली. आनी हांव जे हिसपान गोवा गव्हर्मेंट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेंचे कॅबिनेट कलीग जेंच्यांनी सदांच हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाक लागून सपोर्ट केला आनी तेंच्यांनी एक व्हडलो म्हाका दिसता योगदान दिल्लो आसा जो काल तेंच्यांनी 1.5 CR जो सँक्शन केल्लो आसा फंड ह्या प्रोग्रामाक लागून. हेजे भितर म्हाका दिसता इट्स अ बिगस्ट अचिवमेंट आनी हो प्रोग्राम एक सक्सेस करपाक लागून इवन गव्हर्मेंट इज तितलोच ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा. हांव मागपाक सोदतलो स्वामीजी कडेन तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो जाता जो आमच्या सद्गुरू फाउंडेशनाच्या हाता खाली हो प्रोग्राम जाता हो तेंच्यांनी ह्यान फुडें सुद्दां बायणा बीच एक परमनंट प्लेस करचो असो हांव तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता. कित्याक ह्या निमतान म्हाका दिसता जो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हो फक्त गोंया तर्फे ना ह्या इंडियेक हो वर्ल्ड वायड वयता. हो सगळे आख्खे देशाक जगाक हे लोक पळयतात, आख्खे जगाचे लोक हांगा येता. हालींच स्वामीजीन हो प्रोग्राम दुबय केल्लो. सो अशे खूब कडेन हो प्रोग्राम जाता आनी हो जर बायणा बीच एक परमनंट प्लेस उरलो जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या लागून आमचो बायणा बीच एक ट्युरिजमाक लागून सदांच फुडें सरतलो आनी जे स्पिरिच्युअल ट्युरिजम म्हणटा पळय आमी ते आमच्या गोंयाक लागून खूब एट्रॅक्ट करतले. इतलेंच सांगून आमी हे सगळी जी जबाबदारी आमचे भितर आसा ती आमी पार पडटले आनी तेज्या लागून सगळो जो प्रोग्राम आसा तो 9 तारखेक आयतार दीस सांजचो 4 हांव सगळ्यांक मुरमुगांव तालुक्याच्या आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी ते दीस सांजचे बायणा बिचाचेर येवचे 4 आनी त्या दीस सगळे हे संत साधू जे येतले थंयसर तेंचो सगळ्यांचो आशिर्वाद घेवचो. सगळ्यात पयलीं परमपूज्य पद्मश्री धर्मभूषण सद्गुरू माऊली पद्मनाचार्य स्वामी महाराज ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज हांकां वंदन करता. आनी ही जे फेस्टिवल जावपा आसा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 9 तारखेर म्हणजे आयतारा हें सगळ्यान मोठें आमच्या मुरगांव तालुका खातीर हें मोठें भाग्याची गोश्ट आसा.
की आज सद्गुरू माऊलीचे पांय आमच्या हाका लागता आनी तांचे बरोबरूच देशभरातले वेगळे वेगळे आखाड्यांतले संतांचे पसून आमकां हांगा दर्शन घेवपाक मेळटा, जांकां आमी नॉर्मली टीव्हीर पळयतात आनी तांचें दर्शन जालें, तांचें प्रवचन आमकां थंय आयकपाक मेळटा. ते सगळेच आज आमच्या मुरगांव तालुका बायणा बिचार येतात आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर, तांचें आयकपा खातीर. आनी हें सगळें करता आसतना आज खूब बरें दिसता. म्हणजे स्वामी महाराज, परमपूज्य स्वामी महाराज, म्हाका दिसता एक आमची जी इमेज आसा देशभरान नाल्यार देशा भायर पसून, ते एक रॉंग इमेज नाजाल्यार एक तरफा इमेज आमची सगळे देश नाल्यार देशा भायर दाखयली वता आनी ती चेंज करपा खातीर आज परमपूज्य स्वामी महाराज आज फुडें सरल्या. ताजोच एक बार स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा. सन, सँड आनी सी हीच गोंयची वळख न्ही, हाच्या भायर पसून गोंयची खूब वळख आसा, आमची परंपरा आसा. तशेंच रोहनान सांगलें ही परशुराम देवाची भुमी आसा आनी आमची परंपरा म्हणजे आमची देवळां इतली आसा, आमची जात्रा इतल्यो मोठ्या प्रमाणार जाता, इतले मोठ्या प्रमाणार समुद्राचेर आमचे नारायण देव थंय वास्तव्य करता आनी इतलें करता आसतना ती एक वेगळी इमेज जी जाल्ली ती बदलपा खातीर आनी गोंय पसून स्पिरिच्युअली इज व्हेरी स्ट्रॉंग, स्पिरिच्युअली पसून खूब हातून सोदपा सारकें आसा, पळोवपा सारकें आसा. ही जी संकल्पना घेवन स्वामी महाराज आज गोंयभर भोंवता. म्हाका दिसता पयलो प्रोग्राम लहराई माताच्या चरणा कडेन आसा. सो म्हाका दिसता हाजो सगळ्यांनी चडांत चड फायदो घेवपा जाय आनी मॅक्झिमम मुरगांवचेच न्ही जाल्यार गोंयभराच्या लोकांक, म्हणजे मुरगांव तालुक्यान हो असो प्रोग्राम फर्स्ट टायम जाता. येद्या मोठ्या संख्येन म्हणजे लोक येवन थंय हाजी समुद्राची आरती जातली, यज्ञ जातलो, तांच्या पावीन सानिध्यान म्हणजे संतांच्या पावन सानिध्यान हो मोठो उपक्रम म्हाका दिसता सगळ्यांनी हाजो लाभ घेवचो. हाजो लाभ म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक, आमच्या कुटुंबाक, आमचे फॅमिली मेंबर्स, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या फ्रेंड्सांक घेवपा खातीर सगळ्यांनी थंय उपस्थित रावचें आनी हाजो लाभ घेवचो. आनी त्या प्रमाणे गेले 15 दीस आमी पद्मनाभ पीठ तांच्या संप्रदाया कडेन बसून एक कॉर्डिनेशन करून आमचे वेगळे वेगळे म्हणजे संकल्प आपल्या मुरगांव तालुक्यान करता, हांव वास्को करता. मोविन सर पसून आज येवपा आशिल्लो म्हणून अर्जंटली तांकां एक मिटींग आसा म्हणून ते गेले. दाबोले पसून तांणी वेवस्था आपली केल्या. सो प्रत्येक जाणांनी आपापलो जो क्षेत्र आसा थंय आपली तयारी केल्या. आमी आमच्या क्षेत्रांत तांकां जेन्ना स्वागत जातलें तांचें एक जय्यत स्वागत जावचें अशी आमी पूर्ण खात्री काळजी घेतल्या. आनी ताजे बरोबर जे बाकीच्या पसून संत येतले तांचीय बी आमी स्वागत करतले आनी मोठ्या प्रमाणार म्हणजे जाता तितले लोक पसून हाडप हे आमचें हें आसा. आनी आमच्या वास्कोसून आमी आतां 3 ते 4 मिटिंग्यो आमच्यो जाल्यो आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर, आमचे प्रमुख जे हे आसा. आनी आमी वास्कोसून अरावंड 4000 ते 5000 लोक हाडपाक आमी आमचे एका कॉन्स्टिट्युएन्सीसून आमी प्रयत्न करतले. तशी तयारी सगळ्या वॉर्डांनी आमची जाल्या. आनी एंड रिजल्ट म्हणटा तो आमकां कशेय भशेन हें फेस्टिवल जे इतले मोठ्या प्रमाणार स्वामीजीन आमचें इन्विटेशन एक्सेप्ट केलां तें मोठ्या प्रमाणार करचें आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम कितें नाजाल्यार तांच्या प्रवचनान आमी कितें गोश्टी आयकपाक जाय नाजाल्यार कितें करपाक जाय हें सगळ्यांक जाणून घेवपाची एक बरी संदी आसा आनी ती 9 तारखेर आमकां मेळटली. हांव सगळ्या मुरगांवकारां कडेन आनी समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की अशें येदे मोठ्या प्रमाणार फेस्टिवल हे मुरगांव तालुक्यान तरी फर्स्ट टायम जाता आनी ताजो सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी आपल्या कुटुंबाक, आपल्या फ्रेंड्सांक हाच्या खातीर आमी जे बरें मागतात तें साध्य करून घेवचें. गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जसं आमच्या आतां सचिन बाबान सांगलें की ही संकल्पना जी आहा ती पूज्य स्वामीजीच्या एका नजरेंतल्यान येयल्ली गजाल आसा. कारण आमी पळयतात की गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी गोंया भायर लोक कशे तरेन पळयतात. त्यांच्या मनान गोंय म्हणजे एक वेगळो तरेचो प्रदेश जाल्लो आसा. ह्या गोंयान खंयच तरी संस्कृती ना आनी गोंय म्हणजे फक्त एक भोग भोगपाचो जो प्रदेश आहा अशे तरेन एक भायर इमेज जी आहा ती गोंयची जाल्ली आसा. काल एक अशेंच संत जे आमचे इनॉग्रल फंक्शनाक येयल्ले ते म्हणून गेले की तेणी जेन्ना सांगलें आपूण गोंयान वयता जाल्यार तांकां लोकांनी विचारलें थंयच्या की गोंयांत तुमचें आनी कितें काम, म्हणजे इतली संतांची बद्दल म्हणजे संतांक सुद्दां अशें क्वेश्चन जर येता म्हणजे लोकांच्या मनान कितें आसा तें कळून येता. सो गोंय हें भविश्यान अशें न्ही आनी गोंयची इमेज जी आहा ती सुदारची आनी गोंयची खरी इमेज कितें आसा ती लोकांक कळची. गोंय म्हणजे परशुराम आमचे देव परशुरामाच्या कितें म्हणटात तशें रचनेन रचलेली ही गोंय आसा. तेजे उपरांत हांगा मठ मंदीर आसात. हांगा संस्कृती हांगसरली लोकांक सामकी काळजान घेवपा सारकी संस्कृती गोंयची आसा. गोंयान गोमातेचे वेगवेगळे तरे रित्या संवर्धन जाता.
त्याच प्रमाणे गोंयान जे आसा तितून आपले आध्यात्मीक क्षेत्रान काम करणारी संस्था हांगा आसा. तपोभुमी सारकी मठ मंदिर जी आसा जी लोकांक अध्यात्मा कडेन वळयतात आनी मोठें केंद्र हांगा गोंयान आध्यात्मीक सेंटर आशिल्ले कारणान गोंयची इमेज जी आहा ती ह्या पद्दतीन प्रेझेंट जावंक जाय आनी गोंयान फुडें लोक स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या अंडर कशे येतले, जेणे करून ते फाल्यां जर स्पिरिच्युअल टुरिजमा अंडर जर गोंयान आयले जाल्यार तेजो रोजगार हांगा जातलो. आयज आमी पळयता की काशी कॉरिडोर आसतलो, मागीर अयोध्येचे आयज जे मंदिर स्थापन जाले उपरांत जे थंय टुरिजम वाडलां अख्खे इंडियेन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड जर टुरिजम खंय वाडलें जाल्यार आयज ते थंय आसा. आयचे लोक आमचे सगळे तिरुपती वता, म्हणजे आस्ते कडेन वचणारे लोक आसा, पण गोंयान आमचे कडेन हें सगळें आसून आमी कांय करपाक शकना. हें वायट दिसता. तें पळोवन गुरू माऊलीन हें पावल उचललां की संत आमी म्हणटात की जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभुती म्हणना. हे उद्देश धरून स्वामी आमचे परमपूज्य संप्रदायाचे जे स्वामी आसात सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज हेणी गोंयची आयडेंटिटी म्हणजे टोटल संस्कृतीक दर्जाचेर व्हरपाची जी तयारी केल्ली आसा ताका हातभार लावपाक आमचे मदीं आयज सगळे हे मानेस्त बसल्या आनी गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो 2nd एडिशन ह्या वर्सा जाता ताजो एक भाग 4थ्या दिसाचो समुद्र मंथन प्रोग्राम आमी ह्या आयज बायणा बिचार दवरला. मुखार आमचे जेन्ना आमदार उलयतले कशी तयारी हांगा चल्ल्या, कशा पद्दतीन हो कार्यक्रम तेयी पळयता. वास्को, मुरगांव, इतर दाबोली ह्या वाठारांतले लोकांक हे जेन्ना आमी प्रोग्राम घातलो तेन्ना तेंच्या मनान कितें आयडिया आयली. आयज बायणा सारको आमी प्रदेश म्हणटा ज्या जाग्याचें नांव एका वेळार कशें कलंकीत करून दवरलें तें आयज नांव पवित्र जालें जेन्ना संतांचे पांय लागतले. हे पांय लागल्या उपरांत कशे पद्दतीन एक विचार गोंयान सारको जातलो हे सगळो हेचो विचार जर करता जाल्यार हो प्रोग्राम हांगा घडटलो. 5 दिसाचो प्रोग्राम स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हेजे अंडर आमी केल्लो आहा. तेजें उद्घाटन सत्र काल तपोभुमीवेल्यान स्टार्ट जालें. गोंयच्यान तमाम कार्यकर्ते असले, लोक असले, त्या बरोबर भारतभरांतले व्हडले व्हडले आखाड्यांचे संत काल येयल्यात. त्या बरोबर येणाऱ्या काही दिसांनी आनी संतांतले कमीत कमीत 20-25 संतांचें दर्शन गोंयकारांक मेळटलें, जें दर्शन आमकां सहज लाभना. पण ते संत ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान गोंयान येता आनी तेंचे पांय एका जाग्यार लागप गोंयान ते आमच्या खातीर सगळ्यांक व्हडली भाग्याची गजाल आसा. आनी ती फक्त आमकां परमपूज्य सद्गुरू महाराज आमचे ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या कृपा आशिर्वादान आमकां मेळटा. हेका लागून आमी सदांच ऋणी आसतले. आनी ह्या 5 दिसाच्या प्रोग्रामान सगळ्या गोंयकारांचो आमकां सहभाग मेळ्ळो. प्लस आमचें सरकार जें आसा सरकारान काल सुद्दां डिक्लेअर केलें की ह्या कार्यक्रमा खातीर तेंच्यांनी आमकां काल कॅबिनेटान 1.5 करोडाचें तेंच्यांनी प्रोविजन आमकां तेंणी केलें. त्या बद्दल आमी तेंचेय ऋणी आसा, कारण तेणी ही जबाबदारी आपली अशी मानली. गोंय कितें म्हणटात तशें सांस्कृतीक मळार फुडें व्हरतना किंवा गोंयची आयडेंटिटी तयार करपा खातीर फक्त तुमी दीस रात जमनीर वावरता खरें, पण आपूण सरकार म्हणून आमची ही जबाबदारी आसा. अशे पद्दतीन काल तो विचार जावन एक बरें डिसिजन सरकारान घेतला. त्या बद्दल आमी संप्रदाय आनी आमचे जे सगळे मंडळी ऑर्गनायझींग टीम ही सरकाराकूय थँकफूल आसा. त्या बरोबर टुरिजम डिपार्टमेंट गोंयचे आसा ते हांगा काम करता वेवस्थीत रित्या. त्या बरोबर आमचे लोकल एम.एल.ए. आसा. आपल्या एरियेन जेन्ना हो प्रोग्राम जाता खंयच ताका एक बारीक सुद्दां कमी पडपा जायना. हेजी डे 1च्यान ते तयारी करतात. स्वता वताक हांगा उबे रावन तेंच्यांनी बिचार वचून सगळी कशी बरी पैकी तयारी जावपाक शकतली ती केली. त्याच बरोबर आमचे शेजारच्या कितें म्हणटा तशे एरियेंतले आमदार आसा ते ह्या प्रोग्रामा खातीर कशे तरेन लोकांक भितर पावतले आनी कशे तरेन लोकांक सांगून त्या दिसाक आयतार सुद्दां जरी आसलो जाल्यार लोक कशे येतले हेजेरूय ते भर दितात. उद्घाटन कशें येणार, रॅली कशी जातली हेजेर ते भर दितात. त्या बरोबर आमचे इतर सगळे लिडर आहा, म्युन्सिपाल्टीचे लिडर आसा, ते तमाम कार्यकर्ते आसा. हो प्रोग्राम यशस्वी जावपा खातीर कितें करपाक जाय तातूंत ते दीस रात वावरता. आनी हो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जो आसा तो भविश्यान गोंयची आयडेंटिटी एक वेगळ्या दर्जाचेर व्हरतलो. आनी आयज आमी बायणा जें क्षेत्र उचल्लां त्या निमतान स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जेन्ना हांगा जातलो तेन्ना टुरिजम इंडेक्स सुद्दां हांगा वाडटले आनी हांगसरल्या लोकांकूय ताजो बेनिफीट जातलो असो विशय म्हणून आमी हो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल हांगा घडोवन हाडटात. ताजो 4थो भाग. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.